नौदळाची सिंधुरक्षक ही पाणबुडी भितरले भितर स्फोट जाल्ल्यान मुंबय नौदळाचे बंदराचेर बुडली। राती घडिल्ले अपघाता उपरांत पाणबुडयेंतले 18 जाणांक मरण आयले। नौदळाच्या इतिहासांतलो हो आतां मेरेनचो सगळ्यांत मोठो अपघात। पाणबुडयेन युद्धाच्यो बोटी, हल्लो करपाची क्षेपणास्त्रां आनी टॉर्पिडो आशिल्ले। पाणबुडयेक लागिल्लो उजो आटापा हाडपाचे यत्न अजुनूय चल्ल्यात। भारताच्या नौदळाक हो मोठो धपको। विक्रांत ही नौदळाची विमानां वाहूपी युद्ध बोट नौदळान येवन 48 वरां जाता म्हणल्यार नौदळाची रशियन बनावटीची सिंधुरक्षक ही मोठी पाणबुडी स्फोट जावन बुडली। बुधवारा फांतोडेर मुंबय नौदळाचे बंदरार हो अपघात जालो। पाणबुडेन आशिल्ले नौदळाचे 18 जाण सध्या बेपत्ता आसात। पाणबुडेन युद्धाचे बोटीचेर मारो करपाची शस्त्रास्त्रां, क्षेपणास्त्रां आनी टॉर्पिडो आशिल्ले। स्फोटा सरशी हे सगळे काबार जाले। आतां मेरेन 2 ते 3 मोठे स्फोट जाल्यात। बुधवारा दनपार मेरेन उजो आटापा हाडपाचे यत्न चालू आशिल्ले। One of the sub was totally engulfed and second one was just near, was partially burning, and our first priority was also to save that. Grace lost to all of us. Latest tragedy in the recent time. I feel sad about that. I feel sad about also those Navy personnel who lost their lives. बॅटरी चार्ज जातना हाताभायर हायड्रोजन गॅस बिल्डअप जाल्ल्यान पाणबुडयेन स्फोट जालो असो अदमास सध्या उक्तायतात। हालींच सुमार 500 कोटी मोडून रशियेकडच्यान हे पाणबुडयेन आर्विल्ली युद्ध यंत्रणा बसयल्ली। नौदळाक हो मोठो धपको। नौदळ मुखेली परिस्थितीची म्हायती घेवंक मुंबय आयला। अपघात कित्याक लागून जालो हे गजालीची नौदळाच्या पावंड्यार चवकशी सुरू जाल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंयान पुराय दीस स्कुलां सुरू करची, मायभाशेन मुळावे शिक्षणाचे धोरण चालीक लावचे आनी इंग्लीश स्कुलांक सरकारी अनुदान बंद करचे म्हूण निमेक हे शिक्षण वाठारांत वावुरपी संस्थेन मागला। शिक्षण हक्क कायदो चालीक लायतले जाल्यार पुराय लावंक जाय अशेंय निमेक म्हणटा। शिक्षणीक जाणकार ज्ञानेश्वर पेडणेकार मिडिया कडेन उलयतालो। 3 मुख्य मुद्दे जे आसा पळय ते एक म्हणजे RT 2009 जे आसा ते इन टोटल इम्प्लिमेंट जावपाक जाय, हाची सामकी गरज आसा। आतां 2009 to 2013 आमी जवळ जवळ 4 वर्सां जाली हे एक्ट पास जावन अजुनूय आमकां जशें जाय तशें सॅटिस्फॅक्टरली इम्प्लिमेंट जालें ना। प्री प्रायमरी आनी प्रायमरी स्कूल जी आसा ही सगळी प्री प्रायमरी आनी प्रायमरी स्कूल्स आसा ही हाजें माध्यम म्हणटा तें कोंकणी किंवा मराठी आसपाक जाय आनी कोंकणी आनी मराठी आशिल्ल्या माध्यमांकूच ग्रांट दिवपाक जाय, बाकीचे इंग्लीश मिडियमाच्या माध्यमांक ग्रांट दिवपाक जायना। NCERTची CBSEचो सिलेबस इम्प्लिमेंट केलो आनी जरी सिलेबस CBSEचो NCERTचो इम्प्लिमेंट केलो म्हणजे 50 वर्सां फाटलो टायमींग आज पर्यंत आमी सिलेबस चेंज जायत गेले, मोडिफायड जायत गेलो म्हटल्यार टायमींग आसा तो 50 वर्सां पयलींचो। आज इतलें मोडिफिकेशन जाल्लें आसा, इम्प्रुवमेंट जाल्लें आसा, चेंजीस जाल्ले आसा, टॅक्नोलॉजी भितर आयिल्ली आसा आनी ह्या टॅक्नोलॉजी बरोबर आमी बीन एडवान्स जावपाची गरज आसा आनी तें जर जातलें जर जायत जाल्यार आज गरज आसा ती फुल डे स्कुलिंगाची। फाटली 15 वर्सां जाली गोंयान कोयरा प्रकल्पाची चर्चा चल्ल्या, पूण एकूय प्रकल्प उबो जायना। मात प्रकल्प पळोवंक आमदार, मंत्री, नगरसेवक, पंच आनी अधिकाऱ्यांच्यो देश विदेश भोंवड्यो सोंपनात। आतां मायकल लोबो आनी दिलीप परुळेकार प्रकल्प पळोवंक शिष्टमंडळ घेवन जर्मनी वचपाचे आसात। मायकल सांगता, कळंगूट पठाराचेर कोयराचो प्रकल्प उबारपाक जमीन घेवंक प्रक्रिया सप्टेंबरांत सुरू जातली। जमनीक ताकतिकेचे कलम लायतले। साळगांवचो आमदार आनी मंत्री दिलीप परुळेकार, कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो, कळंगूट आनी साळगांवचे कोमनीदादीचे वांगडी आनी पंचांची मुख्यमंत्री पर्रीकारा बरोबर पर्वरे मंत्रालयात बसका जाली। उत्तर गोंया खातीर आनी दर्यादेग वाठारा खातीर कळंगुटे कोयरा प्रकल्प उबारपाचेर चर्चा जाली। मायकल म्हणटा, प्रकल्पाक सगळ्यांनी तेंको दिला। 70,000 square meters of Kalangut Komnidar आणि around 27,000 meters of Saligaon Komnidar. हे दोगांचे लँड कंबायन्ड प्लॅन करून आयज प्रेझेंटेशन जालां आणि आफ्टर द प्रेझेंटेशन इट इज एग्रीड दॅट ऑल द NOCs should be taken, realignment of some road which has to be done, approach road ते कंप्लीट जावन लँड एक्विजिशन प्रोसेस स्टार्ट जाता। प्रकल्प कसो आसचो हें थारावंक दिलीप परुळेकार, लोबो, निलेश काब्राल अधिकाऱ्यांक घेवन जर्मनीक वतले। रिपोर्टर महेश गाडी वांगडा, व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।